येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक हेडलायन्स. गोंयकार आनी संवसारभरच्या क्रिस्तांव भाव उमेदीन मनयतात नातालाची परब. म्युजीक बंदीच्या सावटा खाला गोंय मनयता हो सण. मोबोर दर्यादेगेर सारयल्यात कोयराच्यो राशी. दर्यादेगेर दवरिल्ले डस्टबीन पडल्यात विना वापर. कोयराक लागून दर्याची जाल्या दुर्दशा. गोंयांत टॅक्सीचे कोफुसांव सुटावो करपाक सरकाराचे चल्ला यत्न, पूण कांय टॅक्सीकार हाका जावन रावल्यात अडचण. मोपा विमानतळाचेर पेडण्यांतल्या टॅक्सीकारांनी घातलो टॅक्सी ॲपाचे बहिष्कार. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हालींच कांय टॅक्सी ड्रायव्हरांनी अमेरिकन पर्यटकांक आडोवन दवरपाची परिस्थिती वास्को निर्माण केल्ली. हे घडणुकेक लागून गोंयचे प्रतिमेक कलंक लागला. हे सारकिल्ले साबार प्रश्न पर्यटन टॅक्सी ॲपा वरवीं सुटावो जावन हो वेवसाय सुगम जातलो अशें सरकाराक दिसता. पूण मोपा विमानतळाचेर धंदो करपाक सोदपी पेडणेचे टॅक्सी ड्रायव्हरांनी ह्या ॲपाचेर बहिष्कार घालपाचो थारायला. पळयात. मोपा विमानतळावयल्यान सुरू जावपी नव्या टॅक्सी ॲपा खातीर नोंदणी मोहीम सुरू करपाचो उलो GTDCन केल्लो. मांद्रे आनी पेडणे मतदारसंघा खातीर वेगवेगळी नोंदणी जाल्ली. मांद्रेच्या टॅक्सी ड्रायव्हरांनी पयलीं आपलो थळावो आमदार जी दारोलकाराक ॲपा विशीं प्रस्न विचारले आनी ताचे उपरांत तांणी नोंदणी वेळार तांकां ॲपाचे फायदे सांगले. आतां मेरेन मांद्रेंतल्या 137 टॅक्सी संचालकांनी नांव नोंद केलां आनी तांकां ब्लॅक आनी येल्लो टॅक्सी कावंटर दिवपाचेंय उतर दिलां. पळयात. Tourist taxis operators from Pernem Taluka have valid AGT All India permit as on 31st December 2022 will be given preference. The registration to be begun from 22 December 2022. जो original GTDC चं add out झाली. अजून सांगता ह्यो फक्त पेडणेकारां खातीर केला आनी तुमी मिसगायड जावं नाका कोणाचें सांगण्याचें. आयज तुमकां खबर आहा त्या सायडीन फ्लायट हांगा डायवर्ट जाल्या. कितलेशे टॅक्सीकार थंयसरूय आहात. हे आयज आमकां पेडणेकारां खातीर ह्यो ऑपॉर्च्युनिटी आहा. थंयसर आमकां कावंटर ओपन जाल्यार प्रायवेट GTDCन स्पेसिफीक बरयलेलें आसा की पेडणे तालुका खातीर म्हणून 450 टॅक्सीज घेतले ते फक्त 450 पेडणे तालुक्याचेच लागतले. म्हाका दिसता की आमचे जाता ते की आमचे पेडणेकार थंय लागपाचे. तो कावंटर फक्त पेडणेकारांचोच आसो ही म्हाजी इच्छा. आनी म्हाका दिसता तुमची इच्छा आसतली. तुमी वता म्हणटले भायले येवचे ना भायर. आयज आमी जर एवॉयड करूंक लागले जाल्यार डेफिनेटली भायले आसतले. मागीर आमी आमच्या पेडणेकारांचें कितें. आयज पेडण्यान येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो येता स्टार्ट जाला आनी आमचो जर टॅक्सीकार भाव आसा तेंचो जर कावंटर जायना पेडणेकारांचो जाल्यार कितें फायदो आमचो. पूण पेडणे मतदारसंघातल्या टॅक्सी संचालकांच्या नोंदणी मोहिमेक पुराय उरफाटें घडले. टॅक्सी ॲपा खातीर नोंदणी करपाक नोंदणी ड्रायव्हराक एकूय टॅक्सी ऑपरेटर हाजीर रावंक ना. जाल्यार फुडाकार घेवपी थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकारूय बेपत्ता आशिल्लो. टॅक्सी संचालकांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या ॲपा विशीं तांकां स्पश्टताय ना आनी ताका लागून तांणी ॲपाचेर बहिष्कार घालपाचें थारायलां. मोपा विमानतळावयलो टॅक्सी कावंटर तांकां जाय पूण ॲप नाका. 2 दीस पयलीं रोहन खंवटेका एक डेलिगेशन आमी मेळयलें. हांवूय आसलो बरोबर. तेन्ना तेणी कितें सांगलेलें की पयलो तुमकां डेमो दितले आमी ॲप कसो चलतलो कितें जातलें आनी मागीर निर्णय घेया तुमी आनी एक क्यू सेंटर कावंटर दवरतले आनी ॲपाचो एक असो चालू आसतलो म्हणून. पूण जेन्ना काल परतून सगळे टॅक्सीवाले MLA कडेन गेले. MLA तांकां घेवन रोहन खंवटे कडेन गेलो आनी थंयसर अशें डायरेक्टली जालें की ॲप इज मॅन्डेटरी. तुमकां रजिस्ट्रेशन इज मॅन्डेटरी अशें आसा. तेच्या भायर आनी उपाय ना अशें चित्र सगळ्यांक स्पश्ट जालें. आनी टॅक्सीकारांनी ठरयलें पेडण्याच्या सगळ्या टॅक्सीकारांनी भावान ठरयलें की ह्या ॲपाचेर बहिष्कार घालचो. ह्या नोंदणीच्या कार्यक्रमाक आयज पेडण्याच्या एक सगळ्या टॅक्सीवाल्यांनी बहिष्कार घातलो. हेच्या खातीर हांव तेंचें अभिनंदन करता. पयलेचेर दुसरी एक गजाल सांगूंकशी सोदता हांव की पेडण्यांक सगळ्या रितीन फसयलेले ह्या सरकारान. नोकरे संदर्भान कांय दिवंक ना. कॉम्पेन्सेशनाच्या संदर्भान कांय दिवंक ना. आनी एक घटक ज्या घटकाचेर ज्या बिझनसाचेर पेडण्याचे फुडल्या युवकांचे भविष्य आनी उपजिविका आसा तो सुद्धा घटक म्हणजे टॅक्सी वेवसाय हो सुद्धा घटक काढून घेवपाचें षडयंत्र सरकारान चलयल्लें आसा. GOA365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकर.
ह्या सप्तकात एकाच दिसाक चीनांतल्यान सुमार 3.7 कोटी लोकांक कोविड-19चो संसर्ग जाला आसूं येता अशें सरकाराच्या वरिष्ठ भलायकी प्राधिकरणाच्या अदमासा प्रमाण कळोन आयला. चीन देशांतलो हो रोग आतां मेरेन संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो प्रकोप जाला. ही भिरांकूळ वाड जाल्ल्यान भारतान चीन आनी हेर 4 देशांतल्यान येवपी लोकांक RT-PCR चांचण्यो सक्तीच्यो केल्यात. पळयात पुराय बातमी. सरकार कोरोनाचो प्रसार तपासपाचे तयारेत आशिल्ल्यान चीन, दक्षिण कोरिया, जपान, थायलंडांतल्यान येवपी लोकां खातीर RT-PCR चांचणी सक्तीची थारतली अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडावियान शेनवारा सांगलें. केंद्रीय भलायकी मंत्र्यान राजमंत्र्यां कडेन बसका घेवन सद्याचे परिस्थितीचेर चर्चा करून सगळे उपाय येवजण आंखून देश तयार आसा हाची खात्री केल्या उपरांत हें थारायलां. ह्या म्हयन्यांत चीनांत कोविड दुयेंतींची व्हड प्रमाणांत वाड जाल्ल्यान चीनान फकत भारताचे न्हय तर संवसारभराचे व्हड प्रमाणांत लक्ष वेधून घेतलां. मनशाची सैमीक रितीन वा लस दिवन तयार जाल्ली रोग प्रतिकार शक्त काबार करपाची शक्त ह्या ओमिक्रॉन उपवेरियंटांत आसा. रोग प्रतिकार शक्त बेगीन आडावपाची हे क्षमतेक लागून चवथे महामारी ल्हार येवंक शकता असो हुस्को उक्तायला. BF7 उपवेरियंटांत आदल्या ओमिक्रॉन परस चड प्रतिकार शक्ती काडपाची क्षमता आसा. भारतांत BF7 उपवेरियंटाचो पयलो दुयेंती गुजरातांत मेळ्ळा. ह्या उपवेरियंटा संसर्गाक लागून सादारण फ्लू सारकी लक्षणां दिसूं येतात. डेल्टाच्या विपरीत मध्यम ते चड जोर, ताळ्याचें इन्फेक्शन, थंडी, खोकली, कुडीक अस्वस्थताय, नाक व्हांवप अशी लक्षणां दिसून येता अशें भलायकी तज्ञांनी सांगलां. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत अजून कोयराचो विशय तडीक लागना. मोबोर दर्यादेगेची नितळसाण करपाच्या नांवान लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचें काम सध्या दर्यादेगेर चालू आसा. ह्या दर्यादेगेर नितळसाण केली खरी, पूण नितळ केल्लो कोयर तसोच दर्या कुशीक उडयला. थंय आशिल्ल्या डस्टबिनाचो लेगीत वापर करूंक ना. ह्या घडणुकेची दखल घेवन तो कोयर जाता तितल्या बेगीन काडचो अशें थळाव्यांनी मागला. पळयात गोवा 365 चो स्पेशल रिपोर्ट. हे आमगेलो बीच क्लिनर आहाय. बीच क्लिनर ते दृश्टी म्हणटाय तेका लायफ गार्ड न्हय तेका मेळो आहा ते. इट्स अ बिग स्कॅम. आतां ते हाटाय बिची वयर काडाय, बिचीर कितें ते कचरो काडाय, तो काडाय आनी डंप कोताय ते. हो आतां डंपिंग प्लेस जाल्या. दिस इज एक्चुअली सेंड्युनो. एक इको सेन्सिटीव एरिया. बट स्टील न्हू तेका जायत पाट सांगिल्लें, पंचायतीन सांगिल्लें हे बीच वेजिटेशन आहा न्हू हेजेर मातशें कॅमेरा मार. हे बीच वेजिटेशन आहा ते मोता आमगेलें. ते हेजेर तरी हे सगळें आतां गार्बेज एंड बीच वेजिटेशन इज अ व्हेरी हायली इको सेन्सिटीव एरिया वेन इट कम्स टू दिस सेंड्यून. सो हे कोण लक्ष दिना. फकत ते ट्युरिझम म्हणून ते गार्बेज व्हडलो स्कॅम प्लस हे लायफ गार्ड तेंय व्हडली स्कॅम जाला आहा. सगळे पयशे खावपाचे. एवरीथिंग इज प्रायवेटायज बट नोबडी इज टेकिंग केअर ऑफ दिस गार्बेज. ही डस्टबिन कित्याक दवरले हांगा आतां? ही डस्टबिन आहाय ती सगळे बिचीर दवरली तेमी पयलीं. बट बिचीर थिंग कोण गायनाय. हे काटाय आनी आटाय आनी फाटल्यान माताय. आनी ही आतां डस्टबिन आहाय ती दिसती मारून दवरल्या. इट्स अ बिग इन्व्हेस्टमेंट फ्रॉम द गव्हर्मेंट. ही बिचार उरपा जाय न्हय. हे आतां काटाय न्हू ते तेमी सिस्टमॅटिकली आनी सायंटिफिकली तेमी डिस्पोज करपा जाय. दीस इज अ व्हेरी टॉक्सीक. सम ऑफ देम लायक तितून जाय ते भाशेन टॉक्सीक वेस्ट आहा. इवन डायपर्स आहाय आनी कितें सगळो वेस्ट. सो दे हॅव टू सिस्टमॅटिकली. आतां तेंगे कितें तेंगे बीच क्लिनींग म्हळ्यार थिंगा थोडोसो बीच क्लीन केलो आनी उडयलो. आतां तुमी पळयता टुरिझम आनी मायनिंग सेक्टर हे दोन जे आसात हे फाटीचो कोणो म्हणटात. आनी हेजे वयल्यान रेव्हेन्यू जो आसा हो जनरेट जाता आनी चड रेव्हेन्यू ह्या हेचेर मेळटा. मायनिंग तर बंद पडली. दुसरें टुरिझम डिपार्टमेंट आसा हें चालू आसा. ह्या टुरिझमाचेर कितलेशे रेव्हेन्यू येता. आतां तुमकां आमी दाखयतात हे रेव्हेन्यू येता तेजे कसो वायट परिणाम आनी वायट दृश्टीन हे जाले कडेन आसा ते. आमचे फाटल्यान तुमी पळयतात आज आमी आसात हे मोबर आनी काविलिसी बीच. ह्या बिचाचेर तुमी आज फाटल्यान पळयता इतली गार्बेज जनरेट जाले कडेन आसा. आनीक तितूंक सेग्रिगेशन म्हणटा तेन्ना हाडल्या डंप केल्या आनी उडयला. ही सेग्रिगेट करप केन्ना. त्याच बरोबर तुमकां आमी दाखयतात जी डस्टबिनां ह्या हेका लागता डस्टबिनां जवळ 100 सुमार डस्टबिनां हांगा आसात. पूण ही डस्टबिनां बिचार आसपाक जाय आसली ती असली जाग्यार हाडून हांगा उडयले कडेन आसात.
हेजो खंय तरी उपयोग जावपाक जाय आसलो. डस्टबीन कित्याक गार्डनां सुद्दां आमी 50-60 डस्टबीन दवरतात. लोक चिकोल वडोवं या ना वडोवं, पण हांगा ही डस्टबिनां अशीच आसात. म्हणटकीर हें व्हडली एक स्कॅम जाल्लें अशें स्थानीक जे लोक आसात हे म्हणटात. आनी हे म्हणपाचेय बी आसा, कित्याक ही डस्टबिनां हांगा हाडून दवरलीं तर फायदो कितें जालो. आतां आमचे फाटल्यान पळया, ही दाखयली तुमकां डस्टबिनां आमचे फाटल्यान पळया तुमकां आतां कितली डस्टबिनां आसा ती. हेजो उपयोग कितें, कित्या खातीर करप. हो चिकोल जो आसा प्रत्येक जाणा वडोवचो म्हणून, पूण हांगा कांयच जायना. हांगा फक्त टुरिझम डिपार्टमेंट जे आसा, हे टुरिझम डिपार्टमेंट फक्त हांगा पयशे करपा आसा. हांगा लोकांक बरी फॅसिलिटी दिवपा ना, हें तर आतां दिश्ट पडटा. ना जाल्यार ही गार्बेज हांगा उरनातली. हे गार्बेज खंय डिस्पोजल काय खंय सेग्रिगेशन करता हें कोणाक काय खबर ना. फक्त हांगा फाटल्यान जी डस्टबीन दिश्ट पडटा आनी गार्बेज बऱ्या जाग्यार उडयले ते दिश्ट पडटा. हेजेर बेगीच्या बेगीन कारवाय जावची म्हणून लोक मागतात. गोवा 365 खातीर मोबर साकून रमेश नायक राव. संवसारभर 25 डिसेंबराक नाताळ मनयतात. ह्या दिसा जेजू क्रिस्ताच्या जल्माचो उगडास करून वेगवेगळ्या वाठारांनी सांस्कृतीक आनी धार्मीक कार्यावळी घडोवन हाडटात. संवसारभर शांतिकायेचो आनी एकचारपणाचो संदेश दिवपी असो नाताळ हो सण. पळयात. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान गोयच्या नागरिकांक नाताळाच्या निमतान परबी आनी शुभेच्छा भेटयली. Dear friends, Christmas is a season of hope, love, and communion. Christians believe that God came to earth at that first Christmas and that He is now with us, the Emmanuel. He kept aside His power and took upon Himself our fragile nature. He became one with humanity, one with the least of all, and in doing so, He created a union, a communion between Him and humankind. He showed us how to love, respect, and care for each other, so that our life becomes a living and constant service to God and to our fellow human beings. As I wish everyone a happy and blessed Christmas, I pray that we may strive to reach out to everyone, particularly the least and the last. Listen to the voices of the people around us and spend our lives in the service of others, building thereby a communion of communities. God's blessings on all of you during this Christmas time. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. प्रो पॅडलर्स सायकल क्लब 29 जानेवारीक तिसरी वर्सुकी डुएथलॉन सर्त वर्रात 5.55 घडोवन हाडटलो. प्रो पॅडलर्स सायकल क्लब हो गोंयांतलो एक आदलो नोंदणीकृत सायकल क्लब असून ताणें ह्या मळार जायती वर्सां योगदान दिलां. पळयात. ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्ले पाणावले दर्यादेगे सावन सुरवात करून दक्षिण गोंयच्या हेर दर्यादेगे वयल्यान 55 किलोमीटर सायकल चलोवन 2.5 वा 5 किलोमीटर धांवपाक बाणावले दर्यादेगेर परत येतले. युवा स्टोरी बीच शेक हो ड्युएथलॉनाचो एंड पॉयंट आसतलो. 21 डिसेंबर सांजेच्या 4 वरांचेर नोंदणी सुरू जातली, ती 5 जानेवारी मेरेन चलतली. The name of the event we are organizing is Warrat 555. Warrat 555 is a duathlon event which involves cycling of 55 kilometers, which will start from the Banaulim beach and move towards the beautiful villages of the coastal belt of the South Goa towards Betu, and will end again at the Betu, followed by a beach run of 5 kilometers or 2.5 kilometers depending on the choice of the participants.
the medal distribution and the stupendous breakfast for all participants we have kept at Your Story Beach Shack at Banawali. This year is the third year consecutively we are organizing this event. This year we are expecting more than 300 participants for this event. There's going to be a lot of fun, excitement and enjoyment in this event. We are also going to give out many freebies to all the participants. So I request all my viewers to take this opportunity to be the part of this event and make it a successful event. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. नाताळाच्या सप्तकात निवळ सुके आनी थंड अशें मिस्तराद हवामान अणभवपाक मेळटलें असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. फुडल्या सप्तकाच्या पयल्या अर्धात हवामान गरम जावं येता, पूण नव्या वर्साच्या सुरवातेक तापमानात उणा जातलो. फाल्यां नाताळाचो दीस शीतळ उरतलो. कांय वाठारांनी फांतोडेर दव पडटलो. प्रवास करतल्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. उपरांत दनपार मेरेन वत पडून हवामान नितळ जातलें. चडावत तापमान 33 डिग्री उरतलें, जाल्यार उणें तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जातलें. गोंय दर्यादेग वाठारांतल्या बोटधन्यांक खाशेली शिटकावणी ना, पूण 25 तारखेक खोल दर्यांत वचपी नुस्तेकारांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. 28 तारखे मेरेन हवामान सुकें. 25 तारखेक सकाळी कांय सुवातेर उथळ धुकें. आयतारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 19 डिग्री सेल्सियस. सोमार उपरांत उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन वाड. बोटधन्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. नाताळाच्या सप्तकात निवळ सुके आनी थंड अशें मेस्तुराद हवामान अणभवपाक मेळटलें असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. फुडल्या सप्तकाच्या पयल्या अर्धात हवामान गरम जावं येता, पूण नव्या वर्साच्या सुरवातेक तापमानात उणाव जाणवतलो. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय आनी मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान गोंयच्या नागरिकांक नाताळाच्या निमतान परबी आनी शुभेच्छा भेटयली. Dear friends, Christmas is a season of hope, love and communion. Christians believe that God came to earth at that first Christmas and that He is now with us, the Emmanuel. He kept aside His power and took upon Himself our fragile nature. He became one with humanity, one with the least of all, and in doing so, He created a union, a communion between Him and humankind. He showed us how to love, respect, and care for each other, so that our life becomes a living and constant service to God and to our fellow human beings. As I wish everyone a happy and blessed Christmas, I pray that we may strive to reach out to everyone, particularly the least and the last. Listen to the voices of the people around us and spend our lives in the service of others, building thereby a communion of communities. God's blessings on all of you during this Christmas time. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa360.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.